आयज आमचो न्यू इयर म्हणून आमी स्टार्ट केला हो कित्याक सांग की लोकांक एक बरी शिकवण दिवची ती आनी आयज हेतू कारण कितें हो की आयच्यानूच सुरवात करची कशी आमी न्याय दिसाकसून आनी आमी सद्याक 19 डिसेंबर आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट केला आमी आल्दोनाचो आज पासून सक्सेसफूल आसा बरो चलता तरी लोकांचे सजेशन वॅल्युएबल कितें आसा तेंच्यांनी आमकां सांगचें ऑलवेज कितेंय सांगचें आमी तांकां केन्नाय सांगचें तेंच्यांनी आमी हे फुडें हे सजेशन घेतली तेंची कित्याक आमकां बरें तरेन चल्लेलें जाय आमकां हांगसर ते आयज आमी कलेक्शन कितें आल्दोना पंचायत कोमोरपा तशेंच आमी नासनचे पंचायत एकठांय जावन जे आमदाराक घेवन आमी हांगचें कलेक्शन करता जे एक्चुअली आमी खुबशे ड्रायव्ह चालू आसा जे आमी इवन आमी सेकंड सॅटर्डे सेकंड संडे आमी नॅशनल पंचायत तशें आल्दोना तेंच्यांनी चालू केल्ले आसा सो हांव ते सगळे लोकांक की बाबा हे गार्बेज आसता तो प्रॉब्लम जो आमकांच आमी स्वता क्रिएट करून घेता जो एक तेंच्यांनी एक इजिली एवॉयड करूंक शकता जो एक वेट आहा पळय ती एक घरा फाटसून एक व्हणो मारलो जाल्यार थंयसरूच ती डिस्पोजल जावंक शकता आनी तशें ड्राय कलेक्शन जे आल्दोना पंचायत कलेक्शन करता तशेंच नॅशनलाय करता आमच्या आल्दोना वाठारांत आमी आयज गार्बेज म्हटल्यार हो विशय म्हत्वाचो आसा गार्बेज म्हणपाची न्हू सॉलिड वेस्ट ट्रिटमेंट अशें आमी चिंतपाक जाय ह्या आयच्या नव्या वर्साच्या सुरवातीक एक बरो आदर्श असो आमी घालून तिनूय पंचायती नॅशनला आमची शेजारची पंचायत तशीच कोंबोरफा आनी आल्दोना यांच्या जोड पावलान हो उपक्रम आमी लाभयला कित्याक तर लोकां मदीं एक आदर्श येवचो नव्या वर्सान पयल्याच दिसा जी आमची घाण आसा अशी आमी रोड सायडीक उडयता ती काडून अशी उडोवची न्हू आमचो गांव आमचो वाठार आमचो सगळो गोंय तसोच आमचो देश सरकार जी पावलां उचलता तितून बऱ्या तरेन सगळ्यांनी सहभागी जावन आमचो परिसर सगळो नितळ ठेवचो आयज लोकांक अवेरनेस करता की आयज आमी वी आर व्हेरी सिरियस अबाउट दीस कलेक्शन ऑफ वॉट इज बींग थ्रोन ओवे एंड स्पेशल इन दीस बेल्ट आनी माय रिक्वेस्ट इज फॉर द पीपल ऑफ the neighboring constituencies. म्हाका दिसता की neighboring constituencies are coming and dumping in such a bad manner, and today if you see the garbage that has been collected in a short period of time, it's not funny. It's a very serious issue and people should stop doing all these things because all of us, we have a beautiful constituency, beautiful village, consists of 6 panchayats where our people are very serious about the issue, but there are some elements for no rhyme or reason they come in, they're trying to dirty the other places like you see today. So मुझे मांगने आसा रिक्वेस्ट आसा तशें जे करचें न्हू they should stop this because, and I'm sure that people of our constituency are quite aware of this because the door-to-door collection has started. Even Vinay Chopdekar, who is the sarpanch of Ekoshem, he is also already started this collection drive for quite some time.